नमस्कार. पळय प्रुडंट खबरो. नव्या आमदारांमध्ये इलेक्शनाक सगळ्यात चढ मोडपी प्रमोद सावंत, सगळ्यात कमी गोविंद. प्रमोदान मोडले 15 लाख, गोविंदाचे फक्त 3.5 लाख. आमदारांचो खर्चाचो ऑफिशियल तपशील आयोगाक. बायणाचे 121 कोटी मोडपाचे फायनल डेमोल्युशन नोटीसी काढपाक सुरवात. 15 दिसांचो प्राज. लोक मंडळी इलेक्शन गेले, राजकारण्याची आश्वासनाय गेली. 29 एप्रिलाक सकाळी 9 ते सांजे 5 मेरेन दक्षिण गोंयांत चडशा वाठारांनी लायट आसची ना. पावसा पयलीं लायटीची मेंटेनन्साची कामां जाग्यार घालूंक मेजर शटडावन. पंचायतींनी लोकांक ऑनलायन सर्व्हिस दिवंक ग्रामीण मित्र नवो उपक्रम. प्रायोगिक प्रकल्प परवरे सुकूर पंचायतीत जालो लॉन्च. लोकांक सर्टिफिकेटां घेवंक ग्रामीण मित्राचो आदार. आनी आयतारा नावेली जातली नॅशनल सुपर क्रॉस मोटरसायकलिंग सर्त. भारतांतले नामनेचे रायडर वांटेकार. नव्या आमदारांमध्ये इलेक्शनात सगळ्यात चढ मोडल्यात साखळेच्या प्रमोद सावंतान. सगळ्यात कमी मोडपी प्रियोचा आमदार गोविंद. वेंचणूक आयोगाक दिल्ले हिशोबा प्रमाण प्रमोदान 15 लाख, गोविंदान फक्त 3.5 लाख मोडल्यात. वेंचणूक आयोगाची 20 लाखांची मर्यादा पळयल्यार चडशा उमेदवारांनी दाखयलो तो खर्च अर्दो सुद्दां ना. सगळ्या उमेदवारांनी आयोगाक ऑफिशियल खर्चाचो तपशील दिलो. विधानसभा इलेक्शनाक उबे राविल्ल्या सगळ्या उमेदवारांनी मुखेल वेंचणूक आयोगा कडेन आपल्या ऑफिशियल वेंचणूक खर्चाचो हिशोब दिला. निकाला उपरांत हो हिशोब दिवपाक दिल्लो 1 म्हयन्याचो प्राज 11 एप्रिलाक सोंपता. तातूंतले कांय आमदारांनी खर्च दाखयला तो असो. सगळ्यात कमी खर्च दाखयल्ले आमदार आसात गोविंद गावडे, खर्च 3,57,095 रुपया. प्रसाद गांवकार, खर्च 3,57,269 रुपया. माविन गुदिनो, खर्च 4,24,473 रुपया. रवी नाईक, खर्च 4,57,540 रुपया. मिलिंद नाईक, मुरगांव, खर्च 5,10,051 रुपया. सगळ्यांत चड खर्च दाखोवपी आमदार आसात प्रमोद सावंत, खर्च 15,26,043 रुपया. सुभाष शिरोडकार, 11,69,604 रुपया. सिद्धार्थ कुंकळेकार, 10,88,106 रुपया. कार्लोस आल्मेदा, 10,81,988 रुपया. निलेश काब्राल, 10,53,390 रुपया. जिखिल्ल्या आमदारांच्या पार्टी प्रमाण खर्च पळयात. 13 आमदार आयले तरी बीजेपीचो खर्च काँग्रेसीच्या 17 आमदारांचे वट्ट खर्च इतलो. गोवा फॉरवर्डाचे मात जिखल्या त्या तिगांचे मेळून 24 लाख. दरेका उमेदवाराक विधानसभा इलेक्शनाक खर्चाक आयोगान 20 लाखांचे लिमीट घालून दिला. मात एकूय पडिल्लो वा जिखिल्लो उमेदवार त्या लिमिटाच्या लागीं पावना. मोजकेच उमेदवार सोडल्यार हेर सगळ्या अर्द्या परस कमी खर्च दाखोवपी. जिखिल्ल्या फक्त 6 आमदारांनी 10 लाखां परस म्हणजे अर्दे लिमिटा परस थोडे मायज पयशे मोडल्यात. हो ऑफिशियल खर्च पळयल्यार घडये आयोगान घाल्ले 20 लाखांचे लिमीट उमेदवारांक माथ्यावेल्यान पुरो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. मुरगांव मामलेदारान बायणाच्यो 121 कोटी मोडपाक फायनल डेमोल्युशन नोटीसी काडपाक ब्रेस्तारा सावन सुरू केल्यो. नोटीसी प्रमाण 15 दिसांत तांच्यांनी स्वताच्यो झोपड्यो मोडून वडोवंक ना जाल्यार सरकार त्यो मोडून वडयतलो. GCZMAच्या आदेशा वेल्यान ह्यो नोटीसी काडल्यात. लोक म्हणटा इलेक्शन गेलें, आमदारांची आश्वासनाय गेली. ये छोड़ के हम लोग जीना करना कैसे करने, बाल बच्चे लेके किधर जाने का हम लोग. कैसा आड़ रहा था ऐसा, उधर कभी निकलता इधर कभी निकलता 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 बोला तू हम लोग जाएगा कहाँ.
हम लोग क्या जाने किधर जाने का बाबा, उधर उधर रेड एरिया बोल के उधर तोड़ दिया, उधर से हम लोग इधर आए तो भी तोड़ने को ये किया। अभी हम लोग जाएगा किधर? हाँ, उधर देता बोल के उधर भी कुछ नहीं मिला हम लोग को। बाल बच्चा लेके हम लोग किधर जाएगा? गरीब लोग किधर जाएगा बोलो? ऐसा किधर भी बांध के तो दिए, इतना महीने का पैसा भरो बोला तो हम लोग जाके रह सकते। ऐसा तो भी कर सकते, कानून तो ऐसा कर सकते ना। कम से कम हमको किधर भी दे दो तो पैसा भी महीना इतना किराया का जैसा भरा के भी लिया तो हम लोग भर सकते। अभी इतना दिन से हम लोग इधर ही रहे, अचानक से किधर भी जाओ बोला तो अभी स्कूल तो छुट्टी पड़ी है, काम भी एजुकेशन के लिए डाल सकता बच्चा लोग, क्यों आधा पढ़ाई हुआ ना, तो हम लोग इतना सब छोड़ के कर्नाटक तो नहीं जा सकता। तो इधर ही वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड सब इधर का, ये राशन कार्ड तो किधर भी इधर बनवा के देके हमको गवर्नमेंट कुछ हेल्प किया तो हम लोग भी गवर्नमेंट के लिए हम लोग भी है ना इंसान। वोटिंग के टाइम पे इंसान दिखता है, बाद में कुछ कचरा जैसा। 2016 तांकां अश्योच नोटीशी काडिल्ल्यो, तेन्ना ते कोर्टांत गेल्ले। ह्यो सगळ्यो खोपी खंय CRZ नेम मोडून दर्या वेळेर भरती रेशे लागसार बांदल्यात। हे पयलीं सरकारान ते वाठारांतल्यो 205 बेकायदेशीर खोपी मोडल्यात। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। मुख्यमंत्री पर्रीकारान ब्रेस्तारा पणजे पुलीस हेडक्वार्टर्स, हँडीक्राफ्ट आणि पणजे सब रजिस्ट्रार हे धरून ताचे कितलेशाच खात्यांनी अकस्मात सरप्रायज विजीट दिली। पुलीस हेडक्वार्टर्सांत ताणें कॅन्टीन आणि PCRचे इन्स्पेक्शन केलें। हेडक्वार्टर बिल्डिंगेंत जायत्यो मुळाव्यो गजाली दिवप आणि बिल्डिंगेचें मॉडर्नायझेशन करून घेता म्हूण तो उलोवन गेला। पुलीस PCRकय खंय नवी यंत्रणा येतली। घेऊ एक ब्रेक।